साध्या काळाचो 26वो आयतार. शुभ वार्ता. Luke chapter 16 verse 19 to 31. जेसून फारिसेवांक सांगले, एकलो ग्रेस्त मुनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तूर न्हेसतलो आनी सदां न्हीद पेस्तांकन गम्मात मारतलो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बगलेक लाजार नांवाचो रुवांनी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडटलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपले फोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची रुवां लिवताली. थोड्या दिसांनी तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गीच्या जेवणाक आब्राहामाच्या कुशीन बसयलो. ग्रेस्त मुनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळतल्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस आब्राहामाक आनी ताचे कुशीनच बसोन आसलेल्या लाजाराक ताणें देखलो. आनी ताणें बोब मान म्हळें, आब्राहाम बापा, म्हजी बिरमो वचीन. हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळटां. लाजारान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशे ताका हांगा धाड. पूण आब्राहाम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुज्या जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगलें, तितलेंच लाजाराक दूख भोगूंक मेळिल्लें. आसो उडाक्स कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें एक व्हड खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुजे कुशीन वचोंक कोण सोडतीत जाल्यारय ताच्यान वचोंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशीतावन आमचे कुशीक कोणायच्यानी उतरून येवंक जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बाप्पा, लाजाराक म्हज्या बापायच्या घरापुणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परततां. म्हाका 5 जण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्यांचे सुवातेर येनाशे तो तांकां 17 दिवं. पूण आब्राहामान म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयकूं. ना आब्राहाम बापा म्हणालो तो, पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशी वचात जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तवळ आब्राहामान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणीय उठलो जाल्यारय ते सतमानचे नात. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. 2 Timothy chapter 3 verse 16. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक वा सुखी तिदवूंक आनी बरे जिणेक तरबेती दिवंक उपकारता. Psalm chapter 1 verses 1 to 6. जो मनीस कोट्याच्या बुद्धीप्रमाणे चलाना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या संगता बसाना, पगार सरीसपराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात तांचे धर्मशास्त्र नियाळता, तो बागी. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या कळार फळ दिता आनी तांची पानां केदींच बावना. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. पूण कोटे मनीस तशे न्हय. ते वाऱ्याक उबोवन वेता त्या पोला बरी. देखून जरतेच्या वेळार कोट्यांक आसचो ना तारो आनी नितीवंताच्या सभेन पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सरेस्पोर राखता, पूण कोट्यांची वाट नासाक पावयता.